दक्षिण गोयच्या उमेदवारीचो प्रश्न सुट्टा सुटना। उमेदवार जाहीर करचे पयलींच भाजपान दक्षिणेच्या प्रचाराची मोहीम आंखल्या। दक्षिण गोयच्या प्रचाराची जबाबदारी भाजपान आमदार दिगंबर कामत आणि उल्हास तुयेकार हांचे कडेन दिल्या। जाल्यार उत्तर गोयचे प्रचार प्रमुख म्हणून पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आणि आमदार केदार नायक हांची नियुक्ती केल्या। जे नॉर्थ गोवा साउथ गोवा दोन्ही MP इलेक्शनाची फुडें तयारी जे आता इलेक्शन रोखडें डिक्लेअर जाल्या उपरांत आमी फुडें कितें करपाचें त्या उपरांत ते बाबतींत सल्ले कडेन आसा। ताची सविस्तर म्हायती आमचे अध्यक्ष तुमकां दितले। तो आमकां एक म्हाजेर एक जबाबदारी सोंपयल्या। हांव आनी दिगंबर कामत साउथ गोवाचो कॅम्पेन इन्चार्ज केला। सो तेजे बाबतींत आमकां म्हायती दिली कडेन आमी कशें कितें करपाचें ते डिटेल तुमकां आमचे अध्यक्ष तुमकां म्हायती दितात। ही नॉर्थ गोवा कॅम्पेन इन्चार्ज प्रत्येक डिपार्टमेंट प्रमुख आसात। रोहन खंवटे कॅम्पेन प्रमुख आसात। दत्ता खोलकर आमचे कन्वेनर आसात। ओवरऑल चेअरमॅन ऑफ दीस हे हांव आसा आनी मुख्यमंत्री आसा आनी त्यामुळे दक्षिणे भितर दिगंबर बाब कामत आसात कॅम्पेन आनी त्यामुळे प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे प्रमुख रायट फ्रॉम बूथ वर्क टू काउंटिंग एजंट पर्यंत सुद्धा रेडी केल्लें आसा ते दिसता। काउंटिंग एजंट कोण आसतलो 1725 काउंटिंग एजंट कोण आसतलो ही सुद्धा तयारी आमी आतां प्लॅन केल्ली आसा।